वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळीचेर जायरात काडिल्ल्यान परतून बोवाळ सुरू जाला। ही प्रक्रिया 17 ते 29 जून मेरेन गोंय तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी जातली अशें जायराती वेल्यान कळटा। गोंयांत आशिल्ल्या फार्मा कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या लोकांक भरती करपाच्या प्रक्रियेक लागून गोंयकारांचेर अन्याय जाता। गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत स्थानिक लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा दिल्ले, मात हे आश्वासन फेल थारलां अशी खर टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या। इंडोको फार्मा कंपनीन फाटल्या वर्सा गोंया भायल्यांक भरती करपा खातीर जायरात काडिल्ली, मात विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां गोंयांत इंटरव्यू घेवचे पडिल्ले। परतून ह्या कंपनीन जायरात काडल्या आनी भायल्या लोकांक घेवन कंपनी चलोवपाक सोदता। गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळना जाल्यार कंपनीच बंद जावपाक जाय अशी टिका गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या। एक वर्सानंतर हीच कंपनी परती बोईसर, गुजरात आनी पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा BSc, B.Pharm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात। सो हे भायले लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री जंय गोंयांत ताका गोंयच्या सरकारान ताका फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या, थंय भायल्या लोकांक घेवन गोंयांत इंडस्ट्री चलोवंक सोदता। गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय। गोंयांत प्रायवेट सॅक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय? ते बेगीनच्या बेगीन एक्शन घे, ना जाल्यार आमकां लॉ वी वील हॅव टू टेक लॉ इन टू अवर हँड्स अँड सी दॅट दीस कंपनी शट्स डावन। मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कंपनी सामकार निषेध केलो। कंपनीच्या प्लांटात काम करपा खातीर जाय तशे एक्सपर्ट गोंयांत कमी आसा अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन उलोवप केल्या उपरांत कळून आयिल्ल्याचे RGPचो मुखेली मनोज परब सांगता। आयकयात। हो जो त्यांचो प्लांट आसा हो खंय त्यांचो एक स्टरायल प्लांट आनी हो प्लांट फक्त सिप्लाचो आनी तेंचोच गोंयांत आसा आनी ह्या प्लांटान जे एक्सपर्ट जाय, जे स्टरायल एनवायरमेंटान काम करपी जे एक्सपर्ट जाय ते गोंयांत भुरगे खूब कमी आसा आनी ते कंटिन्युअस खंय हे पोजिशनाक लागून ते एडवर्टिजमेंट घालीत आसा आनी तांकां भुरगे मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी भायर घातले आनी तेंच्यांनी हे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाकूय तेंच्यांनी इंटिमेट केल्लें, तेंच्यांनी सांगलेलें। आमचो सरकार BJPचो सरकार आसा हो कितें करता गोंयकारांक लागून हे सगळ्यांक खबर आसा। सो हितून जो मेजर फेलियर जो आमकां आयडेंटिफाय जालो तो म्हटल्यार आमच्या सरकाराचो, कित्याक ह्या प्लांटाक लागून जे भुरगे लागता ते भुरग्यांक तयार करपाचें काम, तांकां तो स्टाफ दिवपाचें काम, ते गॅप भरपाचें काम हे सरकाराचें आसल्याचें सरकारान करूंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।